नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम सोपी आनी सादी अशी भेंड्याची भाजी। ही करपाक चडूय सामग्री लागना, तशेंच करपाकूय सामकी सोपी आसा। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 7 ते 8 भेंडे घेतल्या। हे भेंडे हांवें उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी अशें तांकां कापून घेतला। हे पळया अशें हांगा तुमकां जाय त्या शेपीन तुमी कापूं शकता। आता हे आमी काढून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल घालून घेवया आनी तेल तापलें तशें हांवें हांगा एक ल्हान कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता। 2 हरवी मिरसांग अशी बारीक कापून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया आनी हे सगळें आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय। तो कांदो बरेपैकी सॉफ्ट जायसर तळसून घेवया। एक 2 ते 3 मिनटां खातीर अशें भाजून घेयात। तसो बरो तळसून जालो तसो हांव हांगा 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेता। हे टोटली ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालात किंवा स्किपूय करूं शकता। तातूंत मागीर एक ल्हान टमाट हांवें बारीक कापून घेतला, तो तातूंत घालून घेवया आनी हे सगळें आमकां परत एकदां भाजून घेवपाक जाय। तो टमाटूय बरो सॉफ्ट जावपाक जाय, तोपर्यंत असो बरो भाजून घेवया। हे सगळें अशें बरें भाजून जालें तशें आमी ते कापून घेतलेले भेंड्याचे कुडके तातूंत घालून घेवया आनी हे ताज्या बरोबर बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय। अशें बरें फ्राय करून घेवया आनी हातूंत उदक घालप ना, कित्याक म्हणल्यार शिजता आसतना भेंड्याचें उदक आपशी सुट्टा। अशें बरें भाजून घेवया आनी भाजी शिजता तशी आमी तातूंत चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। अशें केलें म्हणटकच भाजी बेगीन शिजता। अशें मिक्स करून घेवया आनी तातूंत हांव घालता 2 भिण्णाची सोलां आनी हाजेर धाकणें धापून आनी 5 मिनटां उपरांत झाकणें काडून पळयात, तातूंतले ते भेंडे अशे बरेपैकी शिजल्या। हे पळया। ताज्या उपरांत हांवें हांगा थोडी सोय कातून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया। तातूंत मागीर घालता अर्दो चमचो मॅगी मसाला, हो ऑप्शनल आसा। मिक्स करून घेवया, अशें बरेपैकी मिक्स करून घेता आनी परत एकदां हाजेर झाकणें धापून घेवया आनी एक 2 ते 3 मिनटां खातीर आनी एकदां शिजोवन घेवपाक जाय। आनी थोड्या वेळान पळयात, अशे तरेन तुमची भेंड्याची भाजी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी चपाती बरोबर किंवा जेवणा वांगडाय खावं शकता। तर तुम्ही ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात आणि जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मेळशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।